मोगाच्या न्हू मरये मायची भुरगीं आमी एकूटाम जावन देवाक अर्गां बलिदान भेटोवंक ताणें फाटल्या वर्सा आमची पात्रोन रोजार माये मुखांत केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा पासत ताचो उपकार बावडोवंक आनी नवें वर्स ताचें बेसांव घेवन आरंभ करूंक ह्या प्रशांत राती ह्या पवित्र वेदी भोवारी आमी एकठांय जाल्या. आज आमी जेजूच्या आवयचें देवाच्या मातेचें दबाजीक फेस्त आचरसिता. जेजू नीज देव आनी मरी त्या निजा देवाची आवय देखून हें फेस्त देवाचे मातेचें फेस्त, आमच्या भावार्थाच्या एका सताचें फेस्त. मरयेच्या शेगुणांनी भरलेलें फिरगज कुटाम बांदया म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमकां शिकयता. देव मातेचें फेस्त आचरण करच्या आमी समेस्तांनी ह्या वर्सा मरयेच्या शेगुणांनी वाडोवंक विशेष प्रयत्न करूंक जाय. तिचें शेगूण आमचे थंय रुताक जियोवचेंच तिका आमी दिवचो श्रेश्ठ मान आनी गौरव. केवळ मरयेचें भक्तीपण आदारण तृप्ती पावल्यार आमी मरयेची खरी भुरगीं जावची ना. तिचें शेगूण आमचे थंय नान तर तिची भुरगीं म्हणूंक आमी फावो न्हय. आमी तिची भुरगीं म्हणून नटक्यान दाखयलें ना तर तिका आमी अपमान करता तें उडास दवरया. तर तिचे बरी भावार्थान माया मोगान सेवे स्पिरितान भरलेली जिणी जियोवन तिची खरी भुरगीं म्हणून दाखोवया. मरिये बरी नितळ निर्मळ मानसुगेची आनी भाग्यवंत जिणी जियोवंक आनी संवसाराच्या आकर्शणाक आनी ताळण्यांक बली जायन अशें सत्राय सांबाळूंक आनी ह्या नव्या वर्सा मरयेचे शेगूण आमच्या हर एकाच्या जिवितांत परजळोवंक गरज आसची कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागून घेवया. सर्वांनी
बलिदानाक अर्गामी जावन दिल्यान रिक्सन आणि रीमा मस्करेनस, मेबल आणि विन्सेंट मेंडोन्सा, जीतन जॉन्सन आणि जेनिफर सल्डाना, मरिमाय अर्गामेस दिता मार्लिन डिसोजा, अर्गामेस दिता मेल्विन झेटा डिसोजा आणि कुटा हांचे संगता ह्या वर्सा देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या स्वरूपकाराक अर्गा म्हणचे जावन हे अर्गा बलिदान आमी पेटोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त तरी मगाळो बाबांनो आणि बहिणीनो, 2026 वर्स अखेर जावन आयले आणि केवळ 4 घंटे मात उरल्यात. 2026 वर्स आराम करतना देवा लागी आमी मागल्ले आणि हो 2026 वर्सो अखेरचो दीस हे सगळे वर्स आमी फळादीकपणी आमी जियेल्या आणि हे वर्स अखेर करूंक की देवान आमकां फावो केला. त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिली. 1 घंटोभर सकामेंतांतल्या आराधना मुखार देवाक आमी अर्गां दिली, दोगसाने मागले आणि मुखल्या 2025 वर्साक पांय टेकता आसतना 2025 वर्साक स्वागत करता आसतना मरियमायेचो आदार आमी मागया. मरियमाय मरी आमचे जिणे जिवोक जुगिने जिणे जिवोक देवाचो आदार मागता आसतना एमिसाचें बलिदान देवा ते उपकारी मनाचे जावन आमी पेटोवया. मरी देवाची माय, देवाची आवय हे दबाजीक परब आज आमी व्हडा दबाजेन संभ्रमता. ह्या वेळार देवाक आनी तेज्या आवयक, देवाच्या सोबताक तिणें जल्म दिवन देवाची आवय ती जाली आणि आमकां सगळ्या संवसाराची माय म्हणून आमी तिका वळखून घेता, मान करता. देखून प्रत्येक रितींचे शिगून कलतेपणाचो, मोगाचो, सेवेचो, त्यागाचो हो शिगून आमच्या जिवितांत उताकन मरियमायेक मुखल्या सगळ्या वर्सां आमच्या जिविताक समर्पण दिवन तिचे संगता मुखल्या वर्स तिच्या मजतीन आमी जियोवया. आणि एमिसाचें बलिदान भक्तीपणी उबारतान भेटोवच्याक आमचे काळजां म्हूण आमी तयार करून आमचे पातकाचे बक्षाने आमी मागया. आमच्या उतरांनी करण्यानी आदारलेल्या सर्व पातकाचे बक्षाने मागून संगता आमी म्हणया. हांव पातके सर्व पदवेदारा देवा आणि तुमकां दोगा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गगड अपराध. ह्या पसोत भगवान सदां संको आमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां भगवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेवेस बरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमचे काकळ करून आमचे पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
चुरग्यांच्या मोगळ बापा, आमच्या कुळाचे एके स्त्रीक तुझे उपकारपण सांभाळून तुझ्या पुताची आवय जांक तुवें वेचून काढली आणि तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फोव केल्ले येदे व्हडते आवयचें देणे वळखून आमी समेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फोव तो मान आनी मोग दिवन आणि त्याच देखी वंत मायेच्या पावलांनी चलून जेजूचो करू पाटलाव आमी करूंक फावो या आमी मागता. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, आरोनाकडे आनी ताच्या पुतांकडे उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी ताका सांगा, सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फुंकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें. आशीर्वाद आमचेर पडूं.
पावलून गलत घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काल भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्रा काल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रा काल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दैजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. Servis potunce soveasu. Luca bărmana în Jesu Hrista cei suvarta. गवळ्यांनी दवदवे वचून मोरयेक झुजेक आनी खावणेक न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखले. बाळकाक पळयतच ताचे विशान देवदूतान सांगलें सकट तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले तें आयकल्ली सकडां अजाप पावली. पूण मोरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून त्यो आटायतली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती बसोतो देवाची महिमा गायत आणि ताची स्तुती करीत पाटींग गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडले. बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुनत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हे नांव तो गर्भी समूहचे आदेश देवदूतान दिल्लें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. सगळ्यांतल्यान 2026 वर्स संपवून 2025 वर्साक स्वागत करच्या खातीर संभ्रम चलते आसा. डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारखेर आमी आसा. देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी ताका अर्गां दितच हे वर्स मुखलें वर्स मोरी देवाची माता ह्या महापर्वे संगता आमी प्रारंभ करता. मोरी देवाची माय तेओतोकोस ग्रीक भाशेन सांगिल्लें आसा. मरिया मातेर देई म्हणजे मोरी देवाची माता. हे फेस्त आमी आज आचरण करता. जेजू देवाचो पूत आनी मोरयेन तिका जल्म दिलो देखून आमी मोरी देवाची माता जाल्ली आसा आनी मोरयेक आमची माय करून जेजून दिल्लें आसा. देखून मोरी देवाची माता ही परब आज आमी संभ्रमची खूब अर्था बरीत. सगळे वर्स आमकां मोरी माय सांबाळून दी. संतोष बरीत आनी शांतीचें नवें वर्स आमकां दिवन दी. संतृप्तीचें नवें वर्स दिवन दी म्हणून हांव आशेतां.
जानेवारीच्या 1 तारखेर मोरी देव मायेचे फेस्त आमी आचरण करता. देवाचे येवजणे प्रमाणे ताच्या पुताक ह्या संवसारी धाडून मनुष्या कुळाची सडवण करच्याक एका अबल स्त्रियेक वेंचले आनी तिच्या मुखांतर आपणाच्या पुताक ह्या संवसारी धाडले. आनी हो संभ्रम आमी सगळीं जेजूची भावांनी भयणी म्हणलें आमकां उगडास करता. आयचे दुसरें वाचप आमी आयकलें सांपावलोन गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप तें. थंयसर सांपावलो भोव अर्थाबरत रितीन आमकां सांगता, नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारी धाडलो. तो एका स्त्रिये मुखांतर जल्मलो आनी नियमशास्त्राकाल आसल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दंडूत करचे खातीर तो ह्या संवसारी जल्मलो. ताणे आमकां देवाक आमच्या बापा आब्बा बापा म्हूण सांगून आपोवचें तें भाग आपणावन दिलां. पातकाक लागून गुलामपणान जियेतले आमकां सुटका दिवचे खातीर जेजूक ह्या संवसारी धाडिल्लो आनी मोरये मुखांतर तो आयलो हे घडीत आमी नियाळत आसतना कशें जेजूक मोरयेन ह्या संवसारी हाडलो आनी त्या मुखांतर आमी जेजूची भावांनी भयणी जाल्या आनी मोरी आमची माता जाल्या. देखून ह्या मोरये मुखांतर आमी देवान आमचेर वतिल्ल्या सर बेसांव बसोतो ताका आमी अर्गां दिवंक जाय. ह्याच कारणाक मोरयेक आमी मान करता, मोरयेक आमी हर्सिता आनी मोरयेचें दबाजेक परब आमी आचरण करता. आयचे पयलें वाचप गणन पुस्तकांतलें आमी आयकलें. भोव अर्थाबरीत रितीचे 3 आशिर्वादां थंयसर दिल्ले आसात. संभ्रमाचे मीस आसता आसतना आरोणाचो आशिर्वाद म्हणली ती उतरां थंयसर आसात आनी ते बेसांव दिता आसतना ती उतरां आमी वापरता. थंयसर आसचें तें पयलें उतर आसा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. मे द लॉर्ड ब्लेस यू अँड कीप यू. अशें म्हणटा आसतना सर्वेस्पोर आमकां सांबाळूं म्हणटा आसतना देव आमचे संगी सदांच जियोवन आमकां सांगात दिता म्हणलो बरवसो आमकां थंयसर आसा. दुसरें बेसांव थंयसर आसा, सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो परजळ तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. मे द लॉर्ड शायन हिज फेस अपॉन यू. अशें म्हणटा आसतना देव आमचे संगता आसा. इम्मानुवेल म्हणजे देव आमचे संगता चलता आनी आमचे संगता आसा म्हणलें बरवशाचें उतर आमकां थंयसर दिल्लें आसा. आनी तिसरें बेसांव आसा, सर्वेस्पोर आपलें मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. मे द लॉर्ड lift his countenance upon you and grant you peace. देव आमचे मदें आसतना आमकां शांतीन जियोवचे भाग मेळटा, संतोषान जियोवचे भाग मेळटा. कितले सोबीत न्ही ती उतरां पवित्र पुस्तकांत पयल्या वाचपान आमी आयकल्लीं. हे सगळें वर्स आमी प्रारंभ करता आसतना असले एका आशिर्वादान प्रारंभ करचें कसलें भाग आमकां फावो जाला. देवान मोयजे लागीं आरोनाक आनी ताच्या भावांक लोकांक कशें आशिर्वाद दिवचे म्हूण सांगिल्ली ती उतरां थंयसर आसात. सर्वेस्पोर म्हणटा, हांव तुका आशिर्वाद दितां, तुजेर म्हज्या मुखामळाचो प्रकाश घालता आनी म्हजें मुखामळ तुका दाखोवन तुका शांती दितां. हे नवें वर्स आमी प्रारंभ करता आसतना त्याच शांतीन त्याच बेसांवान आमी प्रारंभ करूं सुमयाचो आदार आमी मागया. आज सुवातेच्या वाचपांत आमी मोरी कावंडेर आनी थंयसर जुजे आनी त्या सर्व गोवल्या सांगता आसचे भोव अपुर्बायेचे पितूर आमच्या मुखार दवरलें आसा. देव मनीस जाल्लें वर्तें घडीत आमी नियाळत आसतना जेजूचें हजरपण खंयसर आसा थंयसर आमी वचूं आनी तें हजरपण आमी भोगूंक आमकां सुमेस्तांक आबोवणें आसा. एक फामाद गीत आसा, मेरी डिड यू नो. मार्क लॉरी म्हणलो मनीस क्रिसमसाची तयारी करून आसलो आनी ती तयारी करता आसतना सुमार वर्सां आदीं 1980 इस्वेंत क्रिसमसाक तयारी करता आसतना ताच्या आवय लागीं कशी तयारी करची की म्हूण सांगून तो तर्क करनासलो. आनी मोरी म्हणाली, जरी तर जेजू एका अंकार चलयेंत हांव जल्मला म्हणलें सत कोणाक कळीत आसा तर जाल्यार ते अंकवार सायबीनीक मात्र कळीत आसा. ही उतरां त्या मार्क लोरेक दोसूंक लागली. चडले 7 वर्सां ह्या उतरांचेर तो नियाळ करता. 1984 इस्वेंत 1984 हे कथार तो बरयता, मेरी डिड यू नो. आनी तें
भोव अर्था बरीत कंतात सगळे संसार बरो सबारसना या क्रिसमसाच्या फेस्ता वेळार गायन करतात आणि त्या गायनांत इतली अर्था बरीत उतरां सांगिल्लीं आसात की मोरये लागीं करचें तें संभाशणा विशांत थंयसर सांगिल्लें आसा त्याची एक स्टॅन्झा आमी आतां आयकुया भोव अपुर्बायेचें कंतात तें Did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you Let's try that to live but soon by you. ते बरें करूं भोव अर्थ बरीत उतरां थंयसर तो कवी बरयता तो म्हणटा मेरी डिड यू नो दॅट वेन यू किस्ड युअर बेबी यू किस्ड द फेस ऑफ गॉड मोरये तुझ्या बाळाक तुवें उमो दित आसतना देवाकच तूं उमो दिताय म्हूण तुका कळ्ळें गे मोरये दुसरें सवाल थंयसर विचारलें आसा मेरी डिड यू नो दॅट वेन he was extending his hands over the sea and calming the storm that he was the divine master. उसांबळ दर्याचेर आपणाचो हात वसवून ती लारां तड करता आसतना तो दैवीक मेस्त्री थंयसर आसलो म्हूण सांगून तुका कळयलें गे मोरये कुरड्यांक दिश्ट दिता आसतना तोट्यांनी सल अशें करता आसतना केप्यांनी आयक कशें करता आसतना थंयसर ताका ती सकत आसा म्हूण सांगून तुका कळयलें गे मोरये भोव अर्था बरीत उतरां थंयसर मोरये लागीं विचारलीं आसात तुका कळयलें गे मोरये आमी जरी तर सुवार्थेच्या वाचपांतलीं उतरां आमी पळयलीं तर जाल्यार मोरी ह्यो सर्व संगती आपणाच्या काळजांत जगोवन दवरून ती आटयतली अशें म्हणटा आसतना मोरये लागीं ते सवाल विचारल्यार खंडीसावन मोरयेक कळीत आसलें जेजू म्हणल्यार त्या बाळकाक उमो दिता आसतना देवाकच आपूण उमो दिता म्हूण सांगून मोरयेक कळीत आसलें त्या दर्याचेर हात वसोवन थंयसर लारां तण करता आसतनाय मोरयेक कळीत आसलें ताका दैवीक सकत आसा म्हणलें मोरयेक कळीत आसलें आनी तो देवाचो पूत म्हणलें तिका कळीत आसलें म्हणून आमी सांगीत हाजे सुवार्थेच्या वाचपान आमी पळयलीं ती उतरां मोरी सगळ्यो संगती आपणाच्या काळजांत जगोवन दवरता आपणाच्या काळजांत जगोवन दवरून माऊनपणी ती आटयता या काळार इतलो बिजी आसच्या संवसारांत आवाजाच्या संवसारांत एक ल्हानशी संगत घडल्यार व्हडलो आवाज करूंक आशेच्या ह्या संवसारांत मोरये तावन एक कालतें जिवीत आमी शिकोवंक जाय असली विचित्र गणितां तिच्या जिवितांत घडली तर जाल्यार ती मौनपणे हे सर्व संगती आपणाच्या जिवितांत आटयता आनी कशें देवाचें विचित्र काम तिचे थंय रुता जाता म्हणलें ती संवसाराक दाखोवन दिता जोस सामारागो म्हणलो एक पोर्चुगीज रायटर ताका 1998 ताच्या बरोवपा खातीर नोबेल प्रायज मेळिल्लें आनी तो मनीस आपणाच्या बायोग्राफींत एक उतर बरयता फॉलिंग फ्रॉम द हॉर्स दॅट आय नेवर रोड म्हणजे हांवें सवारी करिनातल्या गोड्यातावन हांव सकयल पडलो ह्या उतरांचो अर्थ सबारांक दोसूंक लागलो सबारांनी कित्या खातीर हो अशें उलयता म्हूण सांगून सवाल करूंक लागले आनी आमी ताचें जिवीत पळयलें तर जाल्यार तोच आमकां तो आनी एक कडेन सांगता आपूण जिवितांत सलवला आपूण समाजिकांत मेकळो जाला आपूण जिविताचे गणितांत हांव मेकळो जाला ह्या पासून तो देवाचें असलें एक उतरसो सांगता पूण मोरयेच्या जिवितांत आमी पळयलें तर जाल्यार सकट संगतींनी मोरी कनेक्ट जावन आसली मोरी जेजूच्या हर एका गणितांनी ताचे सांगाता आसली ताका एक सुरतीने सोडूंक ना हर एक गणित जावं बरो बाळपणांत आमकां बाळपणा विशयान जेजूच्या बाळपणा विशयान पवित्र पुस्तकांत सडीत आयकूंक मेळना तरी सर्व संगती जेजून ताच्या जिवितांत उपरांत केल्ल्यो आमी पळयत आसतना मोरयेतावन जुजेतावन आनी त्या बागेवन कुटुंबांतावन जायत्यो संगती जेजू थंयसर शिकलो म्हणलें आमकां खंडीत समजता जावं पुरो गरजेंत आसल्ल्यांक मोग करता आसतना जावं बरो कोणाचो नाम ना म्हूण सांगून चिंतून सांडून गेल्ल्या मनशांक जेजू वचून बरें करता आसतना गत आदारणांतल्यान पावत आसतना पिडेस्तांक गूण करता आसतना खंडीसावन आमकां समजता की
थंयसर मोरयेतावन असले एक वर्ते लिसांव जेजू शिकिल्लो आसलो. सांजवांच्या वांजेलान 8व्या अध्यायाक आमी गेल्यार थंयसर प्रद्वारान सांपडल्या स्त्रियेक जेजू सशेन व्हरून हाडिल्लें आनी हर एकलो तिका फातर मारून राखून रावून आसलें. आनी त्या वेळार जेजून तिचे लागीं विचारली ती उतरां, बाये ते सकड खंय गेल्यात? कोणीय तुका गुन्यांवकार केली? ती म्हणटा, ना धन्या. जेजू उपरांत मुंदरून म्हणटा, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, वच आनी मुखार पाताक करिनाका. मोरयेच्या परिस्थिती विशांत जेजू कळीत आसलें. मोरी खंयच्या संदिग्ध परिस्थितींत आसली आनी थंयसर तिकाय फातर मारून जिवेशी मारची ती परिस्थिती थंयसर उपजल्ली आनी हसल्या परिस्थितींत देवान तिका राखल्लें आनी जेजूक हें कळीत आसलें देखून हेरांक गरजे पावच्या मुखांतर जेजू आपणाच्या जिवितांत आपणाच्या इतिहासांत तें घडिल्लें घडीत परत परिवर्तन जायनाशें परत येनाशें जेजू पळयता. आज मोरी देवाच्या मातेची दबाजीक परब आमी आचरण करता आसतना मोरयेचे शेगून आमच्या जिवितांत आमी रुता करूंक प्रयत्न करया. जायती वर्ती घडितां मोरयेच्या जिवितांत घडली जाल्यार ती मौनपणे सगळी आपणाच्या काळजांत सदोवन दवरनो देवाची विशेष मांडावळो आपणाच्या जिवितांत आसा करूंक तिचो संपूर्ण सहकार दिता. आमच्या जिवितांत जावची ती सकड घडितां विशयान आमी देवाचें विशेष येवजन खंयचें म्हूण सांगून सोदूंक प्रयत्न करया आनी ह्या प्रयत्नांत देवाचो आदार आमकां खंडीत आसतलो. आज हे नवे वर्स आमी प्रारंभ करता आसतना जेजू आमचे संगता आसूं, मोरयेच्या मांदाकाल आमी आसूं आनी सांजुजय आमकां मजत दिवं. सुमेस्तां बागी नवे वर्स. Ubiroviam, trieka devoteam subhavaktam vivasarya, ekas devak satmanta, serve bhagavadar bapto, sergane pidameso, disyani nadistya sarvastu sorasna, aneka sumya Jesu Christak satmanta, devoso yeklos purto, serve paladi bapatan zanmala, devotan dev uzvedatan uzva, kriya devotan upsala karo dev, Devotan Sambala, Takaru Sona, Bapacha Simbaso, Tachavari Sarvastu Tilan, Amaman Champaso, आणि आमच्या सगळे पासून सर्गांतांतो देवलो आणि पवित्रात म्यावरवी अवघा बरेचे उदारी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमचे पासून पोंस पिलाताकाल ताका खुस्सार मारलो ताणे क्रिस्त मरण सोसले आणि ताका निखेपिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आणि अमूल्यांची मुत्सवे करून वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे रजवडकेक शेवट आसचो ना आणि पवित्रात्म्याक सत म्हणटा सोमी आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तांव निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाग्या वरवीं तो उलयलो ऐकेस पवित्र कथोलिक आणि धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा पदकाच्या वत्सल्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा आणि ससनाच्या जिविताक विश्वास उडावता आमेन. आमची सगळी प्रार्थना सगळींच्या देवा बापा मुखार आमी दवरया. बापा पय सभेचो वडील पाप फ्रांसिसान स्वर बिस्मानी आनी इगेन मातेच्या स्वर वडिलांनी मरयेची देख घेवन तांच्या पवित्र आनी भगवंत जिणेद्वारे तांच्या परजेक मरयेच्या शगरांनी वाडोवंक मेलपंक्त जावंक गरजशी कृपा
लाभय म्हणून मागता जवाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सरकारी आणि राजकीय मुखेल्यांनी तांकां दिल्लो तो मिसांचो शेवट समजून मरये बरी पेल्याच्या मोगान आनी सेवेन तांचें जिवीत जरोवंक स्वार्थाक मरोवंक आनी देशाच्या अभिवृद्धी खातीर कळमीत नासता वावरूंक बरें मन दया कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या नव्या वर्सा आमी सर्व आनी मरये मायेची देख घेवन तिचे शेगून आमचे थंय रुता करूंक नवें चिंतप नवे निचेव नवी उमेद चडाय संवसारी थंडल्यांक संपरून आमचे सर्गी आवयक अकमण करीण जावं आनी आमचें जिवीत मरये बरी नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक तुज्या सक्तीन आमकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या नव्या वर्सा आमचें फिरगस कुटुंब जिवाड करूंक आनी सेवेन क्रियाळ जावन कुटुंबाच्या वडिलांनी युवजणांनी आनी भुरग्यांनी मरये बरी निस्वार्थपणी सांगाता वावरूंक आमची जबाबदारी विश्वासपणे कार्यगत करूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पिडेन उताप्रायेन कश्ट आकांतान एक्सपर्टपणान आनी अंतकारांत सांपडल्या आमच्या भाव भयणीक बरवोसो लाभय. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांक सासणीक जिविताचो प्रकस पंकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आयचो संभ्रम गद्दाळेन आजासून वावुरलेल्या सेवा दिल्ल्यांक दान दिल्ल्या सर्व दानींक आनी मुर्दोमांक तुज्या दाराळ बेसावांनी बर. फिरगजेच्या अभिवृद्धी खातीर वावुरच्या सेवा दिवच्या दान दिवच्या सर्वांक तुज्या विस्मार देण्यांनी नेटय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या वाईट गरजां खातीर आमी मागया. कुटुंबांतल्या सर्व संन्यास उगडास काडून तांचे पासून मागया. सर्गींच्या भुमगाळ बापा हे नवे वर्स आराम करता आसतना तुज्या पुताचे आवयक मरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. तुज्या मजतीन मुखले वर्स व्हड्या भरवरच्यान मोगान आनी तुज्या बेसावांनी भरलेलें जें जावं आनी तुमचो सदां तुजो उबारलेलो हात आमचे वयर दवरून आमकां राख आनी सांबाळ आनी आमची राखण करच्याक मरयेक तुवें आमकां दिलाय. तुज्या मजतीन आमी सदां भेटोवची सर्व मागणी तूं मानून घे. हे मागणे करता तुज्या पुता मरिफा तुमची येताय आनी चोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. Shri Garzana
तुझ्या भावा बहिणीनो म्हजे आणि तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असले साव देवन मागात. देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा बरें ते सगळे तूं सुरू करताय आणि तूं ते शेवटाक पावयताय. भगवान देव मातेचे दबाजेक परब आमी संतोषान संभ्रमता. तिचे विनवण्यान तुवें सुरू केलाय ते कृपेचें काम तुमचो शेवटाक पावय म्हूण मागता. तुज्या प्रतिभान पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देहीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वासून पावो. हो कायदो नेतेसो आणि आमच्या फायद्यासो. देवाची माय जाल्ले नित्यावकारी मरिये आम्ही नमन करताना एका ताळ्यान आम्ही तुका वाहकता तुका वंदिता. तुझे कीर्त आम्ही परगडता. आपल्या अवकवारपणाची वडवीक सांभाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आभय जाली आणि सस्ते प्रकाशाचे संसाराक फांकयलो. तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमे. ताचे उदेशी देवदूत आणि सर्गीचो सगळो दळबार तुझी तोर महिमा वाकंतात. तांचे संगती आमचे थाळे मेळून आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता. उचल्या दिनवाशी काळजान दो दयाळ बाबा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी येंदिनी हाडल्या ती तूं मानून घे आणि तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खलतेपणी मागता. तुजे कथोलिक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बाबा पासून पीटर पॉल आमच्या गवळी बाबा पासून आनी धर्मदूतांनी परगटलो तो सुखरो भवार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासून. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आनी साकानी खातीर आमची मागणी आयक. तुझ्या विधी भोवतणी एकठांय जालेल्या आमी स्मेशांचेर दया कर. आमचो भवार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिवी आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांच्या खातीर. स्वस्ती आनी तारण आमी सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आखे पवित्र सभेच्या एकवटान आमी जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सुम्या आनी देवाचे
सदांच आमकां माये मरयेक भक्तीन बंदयता तेच परी तिच्या पतीक भगेवन जुसे तशेंच भगेवन पितरू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआन तोमास जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव मातेव सिमाव आनी ताद्देव लीन क्लेद क्लेमेंट क्रिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुआव आनी पाऊल कॉस्म आनी दमियो ह्या तुज्या दमदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस तुज्या भगेवंतांक आमी वंदयता म्हणजे आपुली आनी मागण्याच्या धर्मान तूं सदांच आमकां राख आनी आदार दी. बाबा तुझ्या मनयाराची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. या जिवितान तुझे सुवस्थिकाय आमकां दे. ससनाच्या ख्यास्तींतले आमकां देवान आणि तुवें वेंचून काडलेल्या मदें दायेन आमकां घे. सर्वेस्परा या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आणि ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आणि तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्या पुता आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्ताची कूड आणि रगत. ख्रिस्त मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सर्व पदवेदार बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आणि म्हळें, हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणचे. तेच बरी जेवण जाताच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो आणि ती आपल्या सेसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस घेयात आणि अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आणि सस्नीक कराराचें रगत पदकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आणि समेस्त मनशां पासून तें भरून दिलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Babarta sagot purgatoria. बाबा आम्ही तुझे मनियारी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कष्ट मरणाचो जिवनपणाचो आणि सर्गा सटण्याचो भक्तीपणे उगडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आम्ही तुका समर्पिता. हे निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली ओ जिविताचो उंडो आणि सोडवणेची खालस हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुझे दयाळ दीस तिका तुझ्या नितीवंशक अबेलाची देणी बवार्त्यांच्या बाबा अब्रामाचो यज्ञ आणि तुझ्या याजाका मिल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच बरी एक बलिदान तुका मानवो. सर्ग पदवेदार बाबा तुजो दूत हे बलिदान सर्गार तुज्या मुखार व्हरूं म्हूण आमी गलतेपणी मागता. अशें हे विधी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सिरतेल्या आम्हा समेस्तां तुझ्या आशीर्वादान आणि देण्यानी भर. सर्वेस्परा आमच्या मरण पावल्यांची काकूट कर. बवर्ताची मोर आसून ती आमचे आदी गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त थंय मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उसवाड सुखानी शांती मेळूं.
आनी आमकां आमा पातक्यांक तुज्या अगणित काकुळटीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पडे नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव, स्टेफन, मातियास, बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदुताच्या आनी रक्तसाक्षाच्या आनी समेस तुज्या भक्ताच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं ताचे उदेशीतून सर्वेस्परा ह्या सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय, आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या सहसना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देगे घेवन गावुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी सदा सदा तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां तारणे पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निभास. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निभा, दया करून ह्या जिवितांत सबस्य कायम कांदी. स्वर्गेचे मागणी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक त्रास पडपी व्हडली नागिमा, तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्त, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटांत सांबाळ. तूं चिरताय नाचवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. मग असो आनी एकवट असो घट्ट जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकूळ कर.
देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती या शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आम्ही सर्व सुभागे
प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या मगाळ बाबा भगवान सदा कुवार मरिये तुझ्या पुताची अवय आणि पवित्र सभेची माता म्हणून आम्ही पासरता आणि या तिचे परबे दिसा तुका दिनवास सर्गींच्या जीवना संतोषान आम्ही वांठो घेतला. एन जवान आमकां सस्निक जिविता उपकार शंकर या आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. संभ्रमिक आशीर्वादागती तुमची तकली बघाया. सर्वेस्व तुमचे सोपे असो. देव सगळ्या दुनिया सोजर तुमका आपल्या कृपेन बरो भरपूर आशीर्वाद दिव आणि या सर्गा सगळ्या वर्षात सर्व वाईटांतले तुमका सुरक्षित सांभाळू. तो सो देव तुमचो भवार्थ तेर करू तुमचो बरोबर सुधारू आणि शेवट पर्यंत तुमची काळजा सस्निकायन वाटलेल्या प्रीतिमोगान पेठो. तो सो देव तुमचे कामा आणि सगळे तुमचे जिवीत शांतीन सोलो तुमच्या मागण्याक सदां काम देव आणि ससल्याच्या जिवितात तुमकां पावो. आणि सर्व पदवेदा देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्यासो आशीर्वाद तुमचे देव आणि तुमचे सगळे सदा आसो. वचूनियात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. तुमकां समेसन बेगीन तला फेस्त हांव मागता. ये गरीब और बश्य मगा बांबईनो देव मातेची परब आमी संभ्रमली बडा भक्तीन संभ्रमान आमी बाबाडता. तुमकां समेस्ता देव मातेच्या फेस्ताचे शुभाशय पठायता. ही थोड्याच घडयांनी वरांनी नवे वर्स आराम जाता. तुमकां नव्या वर्साचे उल्हास पठायता. हॅपी न्यू इयर म्हणटा 2025. आमकां सगळ्यांक कळीत आसा 2025 जुबलेवाचे वर्स. जेजू ह्या संवसार येवन 2025 वर्सांचो हो जुबलेव आमी आचरण करता आनी जायतीं कार्यक्रमां ह्या वर्सा आमकां करूंक आसात. ती तुमकां मुखल्या दिसांनी आमी दर्शितल्या. देव आमचेर आपले दराळ बेसावा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या मोगाच्या मनशांचेर परगांवांत आसलेल्यांचेर आज हांगासर विविध कारणाक लागून येवंक जायनासलेल्या पिडेस्तांचेर प्रायबंदाचेर आमी मागता. देव तांकां बुजवण पाठोवंक धैर्य दिवन तांची पिडा सोंसणीकायेन सोसूंक गरजेची सरकुरपे बेसावा दया करून दी म्हणून तांचेय पासत आमी सक्कडी मागता. आनी तुमकां परत एक पोटी मी सक्कडी आजर नव्या वर्साचे देवमातेच्या फेस्ताचे शुभाशय पठयता. ह्या आयच्या संभ्रमाक सकाळी आणि कालच्या राती वस्तू जाणांनी लगभग आमच्या तरणाट्यांनी गोळी परिशदेच्या थोड्या संध्यांनी हांगासर राती 2 वरां म्हणसर स्टेज करून हांगासर मार्किंग करून वावर केला. सकाळी जायत्या जाणांनी येवन हांगासर सक्कड मांडून कुंभो केल्या. कोणायचे नांव काडिना. सगळ्यांक सकाळी काल राती हांगासर येवन वावरलेल्या सेवा दिल्या तयाराय करून कुंभो केल्या. सगळ्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. देवाची दराळ बेसावा तुमचेर मागता. हाचे मुखेलपण घेतलेल्या आमच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी सहाय्यक याजकांचो हांव उपकार बावडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सोबीत गायन भुरग्यांनी केला. तांकां आमच्या ऑझीन बरी तरबेती दिल्या. भुरग्यांक अभिनंदन. बोरबायचे तेग वायोलीन कान घेवन सोबीत तरान आयचो नाद आमी आयकलो. तांकांय आमचे अभिनंदन पठयता. अशेंच आयताराच्या आयकोयाराक तुमी इल्लें वायोलीन प्ले केल्यार सबाय सडात करना. येवन हांव तुमकां पावट मेळटना आयताराच्या दिसाक तुमची सेवा दिवन तुमकां हांव उलो दिता. ज्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवया. कंडी जावन कोणाक ताळो आसा गायन करूंक जाता हे ह्या बरी तो तरबेती दिता. आनी सोबीत आयच्या भुरग्यांनी गायन केलां आनी मरी कंडी जावन संतोष भोंवतली मेनतली भुरगीं मरयेची येवतीच्या फेस्ता दिसा
गायन करचे आनी सगळ्यांक आमकां मागोवंक गायन करूंक कुमो करचे आपर बायेचे सगळ्यांचो तांचो सर्वांचो हांव उपकार बावडटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. बोंदेलच्या घरान तिलसोनी एक दिन सांगल्या थंयसर फाल्यां सांजेर 5:30 वरां ओलिवेरा विल्सन ओलिवेराची संगीत सांज आसा. प्रवेश धर्मार तुम्ही सगळ्यांनी बरो सहकार इगर्जे बांदपाक आदाराक दिला. देखून तुम्ही व्हडा संख्यान वचून ह्या संगीत संजेत भाग्य जाय म्हणून उलो दिला. तुमकां मोगाचे आपोवणे आसा. फाल्यां संजेर कोणाक जाता तांणी वेचे. परवा आयतारा जावन 5 तारखे जावन कार्मेल गुड्या बाळक जेजूच्या फेस्ता तयाराय जावन नोवेन आराम जाता. नोवेनाच्या मिसांचो विबर नोटीस बोर्डार आसा. तुम्ही तो पळोवचो. तुम्ही वचूंक कोणाक भक्तिकांक म्हण आसा तुम्ही थंयसर वेचे. 4 तारखे सुनवारा दीस सांजे 4 वरां कोर्डेली गरजे जावन कार्मेल गुड्या वज्यांचो पुरशांव आसा. कोणो अनेका नोवेना दिसा थंयसर देवान आसा. कोणाक वजी वर्ण कुमो करूंक म्हण आसा तांणी 4 वरां कोर्डेली गरजेत थंयसर मेळोन वजेच्या पुरशेवाद भाग घेवंक थंयच्या याजकांनी आमकां तुमकां उलो दिला. फाल्यां सकाळींचे मिसा तुमकां कळीत आसात. 6 वरार 7 वरार आनी 8 वरार इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. तुमकां सगळ्यांक परत नव्या वर्साचे शुभाशय फेस्ताचे शुभाशय. इल्लो वेळ रावा भोवा एकामेकाक मेळा. नवें वर्स बरें जावं दी म्हणा. गेल्या वर्सा तुमकां सहकार मोग दिल्ल्या सगळ्यांचो उपकार बावडा. मीस जाले म्हणून शिविधा जावं नाका. देखून इल्लो वेळ रावून मेळोन आमी आमची विरगस घरा हांव जेन्ना व्हडल्या संख्यान आमी सांगाता मेळचे असल्या संदर्भांनी मात देखून एकामेकाची वळखी जाता. हात मेळया हांसून एकामेकाक उल्हास पाय कित्याक आमी एक विरगस कुटां म्हणजे सलाबळ आनी संबंध बांद तो घट जाय जाल्ले कुडले दावल्यार तोंडाय पळोवंक मेळना. देखून इल्लो वेळ रावात आनी गोवाक सगळां मेळोन बरें मागोवन वसा जाय म्हणून तुमचे लागीं म्हजी कालती विनंती. सगळ्यांक देव बरें कर. अकरेचें गीत गावन उबे रावी.